स्वामी विवेकानंदच्या जिवितान घडलेली ही घडणी 1893 चिकागोन एक व्हडलें इंटरनॅशनल रिलिजियस मीट आसलें आनी ह्या वड सिनडान जेन्ना जायते धर्माचे वडिलांक आपयलो तेन्ना एक पत्रकार स्वामी विवेकानंद कडेन वचून अशें ताका विचारता, क्रिस्तांव आनी हिंदू धर्माचे हांचे दोनी धर्मा मदीं अंतर कितें जावन आसा. आनी तेन्ना स्वामी विवेकानंद ह्या पत्रकाराक असो जबाब दिता, क्रिस्तांव धर्मांत देव मनशाच्या सोदीक येता आनी आमच्या धर्मांत मनीस देवाक सोदूंक वता. Christianity is a religion wherein God comes to meet his people, and in Hinduism people go to God. मग प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी आदव्यांताच्या ह्या दुसऱ्या काळांत आमी आसा आनी हो काळ आमकां एक खुशालकायेचो देव मनशाक सोदूंक येता. देव आमच्या मोगा खातीर स्वर्ग सोडून आमकां जावन एकल्याक मेळोंक येता. आनी ही खुशालकाय किरीत भाशेन पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो ह्याच उतरांनी अशें हें सोत उद्गारता आनी सांगता, सोयंबादान मनीस देवाची ओळख घेवन ओत्रेकता आनी हें ताची ओत्रेक फकत जेजू पूर्ण करूंक पावता.